मायमगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. पलतडी दोंगर पोखरून उबारली स्ट्रक्चरां पूण आलतोडचो पूल पडना जाग्यार. जावन गेली 8 वर्सां. केरी तेरेखोलचे वास्तव. वानरे पळयतात सेतूची वाट. पळयात स्पेशल स्टोरी. हळदोणच्या किल्ल्याचे दुरुस्तेक अजून मेळना मुहूर्त. हाडून उडयल्ले चिरे पळोवन परत वयतात टुरिस्ट. आमदारान घालचे लक्ष, मागतात सोशल ॲक्टिव्हिस्ट. दोन 2025 वर्सा गोंयमेकत सुरू जातली स्कल बेस सर्जरी. सुमार 10 कोटींच्या उपकरणांचो युनिटात आस्पाव. फुकटात जातले ट्रीटमेंट, सांगले दोतोर शिवानंद बानेकारान. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लंकेचेर स्वारी करपाक वानर सेना सेतूची वाट पळयताली. हो भाग जालो महाकाव्यांतलो. पेडणे केरी दर्या देगेरय असोच कितेंसो देखावो दिश्टी पडटा. पलतडीच्या पोखरिल्ल्या दोंगरार लंकेवरी 2 लखलखीत बांदकामां दिश्टी पडटात. ते वटेन म्हटल्यार तेरेखोला वचपाक पूल बांदपाची तयारी केल्ली. पूण फातर उफेना जाले काय शिमीट कमी पडले कळना. 8 वर्सां जावन गेली, पूल जालोच ना. सध्या सेतू वयल्या खांब्यांचेर काय वानर नाचतात. तांकां तेरेखोलचेर स्वारी करपाची बी ना मूं. हांव जो आसा तो केरी जो ब्रीज बांदताले तेच्या सारको ब्रिजाचेर जो एक खांबो आसा, खांबो घालपाचे आसलेले त्या खांब्या कडेन आसा. आतां कितलीशीं वर्सां जालीं हो ब्रीज पडूनच उरलेलो आसा आनी कोण तरी NGTक गेल्ल्या कारणान NGTची ऑर्डर आसलेली की स्टॉप करा म्हणून. आतां हो स्टॉप केलो, बरी गजाल आसा. जर NGTन जर कोण तरी गेले आनी तेंच्यांनी जर ही स्टॉप करून हो जर ब्रीज आडयलो, आतां हो जर कनेक्ट जर जाल्लो जाल्यार केरी टू तेरेखोल वचपाक फक्त अर्द्या मिनटाची वाट आसलेली. पण ना, कोणें तरी हो आडयलो. कित्याक आतां म्हाका दिसता ते तेकाच खबर आसतलें कित्याक आडयला तो. पण हो जो वायफळ जो खर्च जाला पळय तो अननेसेसरी हो हांगासर आतां हे पळय सगळें तुमकां दिसता ते ब्रिजाचे खांब्याचे सरयो ज्यो घातलेल्यो आसा आनी हे खांबे घातलेले आहा ते. आतां तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान सारके त्या दोंगराचेर म्हणजे तेरेखोल थंय दोंगर आख्खो पोखरून थंय 2 हॉटेलां बांदलेलीं आसा. तुमकां दिसता ही ती 2 हॉटेलां सारकी म्हाज्या फाटल्यान दिसता. आनी म्हाका एक कळना की कायदे कोणाक लागता. आतां हो जर ब्रीज जर जाल्लो जाल्यार हे तेरेखोलचे जे लोक आसा तांकां हो ब्रीज बरो पडपाचो. तांकां फक्त 1 मिनटान ते केरयेन पावतले आसलेले. पण ना, तांकां तेंच्या नशिबाक अजुनूय फेरीच आसा. आनी तेच्या खातीर म्हाका दिसता कोणूच खंयचोच राजकारणी तर कांयच करिना अशें दिसता. कारण जर तेंच्यांनी जर इनिशिएटीव जर घेतलेलो जाल्यार हो बेगीन जावपाचो. हो जो ब्रीज आसा तो केरी, आतां तुमी पळयता आसतलो हो ब्रीज NGTन हांगासर आडयल्लो आसा. कारण कितें तर तुमी कारण सुद्दां पळोवं शकता की हे तुमकां आतां दिसता हे एक हॉटेल हे केरी सायडीन आसा. म्हणजे मदीं तेका एक हें आसा, न्हंय आसा. आनी तुमकां दुसरें दाखयता सोमतेंच ह्या सायडीनय हे कोण तरी स्ट्रक्चर चालू आसा. दोनाय सायडीनी 2 हॉटेलां बांदलेलीं आसा. आनी हो जो ब्रीज आसा तो कनेक्ट त्याच सायडीन जावपाचो आसलेलो. पण परिस्थिती अशी की हो कनेक्ट जावंक ना, हेका NGTन आडयल्लो आसा
आनी त्या सायडीन म्हाका दिसता NGTन दोळे धापलेले आसा. ज्या जाग्यार जॉयंट जाता त्या जाग्यार 2 हॉटेलां नॉन डेव्हलपमेंट झोनानूच आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या ॲप बेस पर्यटक टॅक्सी आणि बस धनी संघटनेन ट्रॅफिक DYSP बरोबर बसका घेतली. हॉटेलांतल्यान डायरेक्ट बूक जावपी टॅक्सी आणि बस धन्यांक टुरिस्ट टॅक्सीवाले आडयतात आणि बडयतात ही तेंची कागाळ. बाणावले आयज अश्यो 2 घडणुको घडल्यो. हॉटेलांतल्यान डायरेक्ट बुकींग करपी टॅक्सी आनी बस धन्यांक ट्युरिस्ट टॅक्सी धनी आडायतात आनी बडयतात खंय ही दादागिरी अशें म्हणत गोय ॲप बेस पर्यटक टॅक्सी आनी बस धनी संघटनेन मडगांव पुलीस स्टेशनार DYSP कडेन कागाळ केली. ते कलेक्टरा कडेनय वयतले फुर्योज जाल्ल्या टॅक्सीवाल्यांनी सांगले. पयलीं तुमी जाणा आमकां कशे त्रास करता ते पोस्टल बेडाचेर कितें आमी कितलेशेच कंप्लेनी केले, कितलेशेच केसी रजिस्टर जाल्ले आसा आनी आमकां पुलिसीन आतां ह्या फाटी फूल सपोर्ट केला आनी तेंच्यांनी आपलें कितें काम करपा आसा पुलिसीन सारकें कायद्यान केल्लें आसा. सिस्टमॅटीक चॅप्टर केस करून तेजेर सेक्शन लायल्लें आसा तेजेर कितें आनी मागीर आनी कोर्टाची आमचे कडेन ऑर्डर आसा कितें कोणाकूच कोणा हात लावपा जायना, कोणाक खंयचीच गाडी हाडोवपा जायना म्हणून कितें. जेन्ना आमकां आतां पुलिशेन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी पुलिशेन सिस्टमॅटीक आपलें काम केल्लें आसा आनी आतां आमी हे घेवन सगळे कंप्लेन आतां आमी SDM कडेन वयतले कितें कलेक्टरा फुडें कलेक्टरा कडेन वयतले आमी आनी तेंचे कडेन वचून आमचो डिमांड आसतलो जे कोणी कितें हें केलां पयलीं तेंगे परमीट कॅन्सल जावपा जाय कायद्यान. किती प्रॉब्लेम करता तुमगे प्रॉब्लेम करता म्हळ्यार कितें आहा जेन्ना आमची गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान बूक जाता गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान गाडी बूक जाता जाल्यार ऑटोमॅटीक आमी थंय वयतलेच. पूण थंय आमकां हेंच्यांनी आपयलें ना भाडें घेवन लोकांनी आपयलें ना आमकां हॉटेलांनी आपयला. हॉटेलांत तो ऑनलायन कॉल आसा आमकां जेन्ना आमचे ते गाडी वयता तेन्ना ते गाडी आडयता आनी तांकां अशें हात शर्ट बी धरून हालोवप आनी बुरशी गाडी मारप. तुमकां व्हिडिओ दाखयता ते व्हिडिओ तुमी पळय आमी हांव वायरल करतलो आतां व्हिडिओ बी हांव आनी तें दिल्ले आसा DYSP कडेन बी. म्हजें म्हणणें इतलें आसा हे आतां हेजे मागीर ते कायदे पळय हातीन घेता न्ही हेंचेर एक्शन जावपा जाय, तांकां हाडून भितर उडोवपा जाय आनी हेंचे गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपा जाय इतलें आमची मागणी आसा. बरयल्लें कितें आसा की आमी टॅक्सीकार खंयच्यानी पिकअप करपाक जाता आनी खंय आमी कस्टमर घेवन वचपाक जाता. आतां समज आमचे पर्सनल कोणी कस्टमर आसा न्हू आमी हॉटेलांत सोडटा ते कस्टमरांक न्हू आमचीच गाडी जाय. ते कितें म्हणटा कस्टमर सर आपली गाडी लेके आ जाओ. आमची गाडी केन्ना वयता न्हू हे टॅक्सी ते युनियनाच्या भायर आसता ते कितें म्हणटा तुमचे लेटर दाखयात आनी तुमचे हें दाखयात कस्टमराची बुकींग दाखयात. हें कोण आमकां विचारपी तेमकां आमकां विचारपाक रायटूच ना न्हू. तुम्ही त्या हॉटेला कडेन उलोवन घ्या. कस्टमर आमचो आमी सोडलेले आसता कस्टमराक त्या कस्टमराक आमकां हाडपाक दिना मरे. त्या ड्रायव्हराक मारतात आनी त्या गाडयेचे स्क्रॅचेस घालतात आनी कितें करता हें कितें लागू केलें दादागिरी. आमची गाडी हॉटेलांत वचपाकूच ना आतां त्या गाडी आडयता मरे. आमी केन्ना कोणा आडयला मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं आनी खंयचेय जावं आमी केन्ना कोणाची गाडी आडोवंक ना. आमी तांकां सांगला सुद्दां बाबा तुमची कितें तुमकां पिकअप जाय जाल्यार तुमी येवन व्हरपाक शकता म्हणून तांकां डायरेक्ट सांगलेलें बी आसता तांकां. पूण तरी पूण ते आमकां त्रास करतात थंय. आमचे कितले गाडी आतां पयर आयजूय आमचे इन्सिडंट जाल्ले आसा सद्या पुलिसाक फोन करून आमी धाडला थंय आतां पुलिसाक गाडी गेल्या पळय गाडी कोणाची कोण खंयचीय गाडी आमची हाडयली न्ही जाल्यार ताजें परमीट आनी बॅच तेजो कॅन्सल जावपाकूच जाय. कित्याक त्या ड्रायव्हराक मारतात कस्टमरा कडेन ते पयशे घेतात रे. एक कसली दादागिरी तांची कस्टमरा कडेन पयशे मागतात ते. हमारा युनियन का फीस है हाँ हमको पैसा दे दो म्हणटा. टॅक्सी आनी बस दोगांय एक जावन येयला आयज आमचे मडगांव भितर सगळ्यांक एकूय कोणाकूय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी वांगडा आसतले मडगांवचे भितर. आमी टॅक्सी भाव आनी बसीचे टेम्पो ड्रायव्हर सगळे एक आसा. लास्ट टायम म्हाजी गाडी हाडलेली म्हाज्या ड्रायव्हराक भितर घुसून मारलेलो तरी पूण तेजेर FIR जाली. आमकां गोवा पुलिसान बरो हेल्प केलो. आमचो दिगंबर बाब कामत आमचो MLA आसा मडगांव तेणें आमकां खूब हेल्प केला. आतां हेज्या फुडल्यान आतां आमी सांगलेलें हेज्या पयलीं 4 फावटी सांगलेले हेज्या पयलीं आमी उगी रावपा ना म्हणून. आतां आमचो असो टायम येयला की आतां आमी तेंचे परमिटाचे तेंचे गाडयेचे नंबर घेवन आमी सोमते आतां परमिटा कॅन्सल करपाक आमी आयज वयता कलेक्टरा कडेन. आयज आमी सगळे एकठांय जाला कित्याक आयज कलेक्टराक कशे भाशेन वचून हेंचे परमिटाचेर घालपा जाय म्हणून. हेंचे दादागिरी खूब जाली. आतां आमी खपोवन घेवपा ना दादागिरी खूब दादागिरी जाली. हेंचे वयता थंय ड्रायव्हराक मारता टॅक्सीचे मारता बसीचे मारता टेम्पो ड्रायव्हर मारता. तुम्ही सगळ्यांक विकते घेतला अशें भाशेन जालो आतां सगळे वयता थंय मारता आनी तो एकलो कोण बोवाड मारता थंय. आमी येवन थंय दादागिरी करता खंय तांकां मारूना जाल्यार बेश्टे पुलीस कंप्लेन FIR बेश्टी जायना न्हू.
पुलीस कंप्लेन कोण मारूना आसतना बेश्टे मेडिकल गोवा पुलीस रिपोर्ट फेक दिना न्हू. हितून मेडिकल हॉस्पिटलान जे आसा पळय मारता पळय तेन्नाच तेगे रिपोर्ट येता न्हू. तो बेश्टो येवन कुत्र्या भशेन बोवाड मारता थंय. काय करना तूं एक हे म्हणटा टॅक्सीवाला दुसरे टॅक्सीवाला मारता, तूं कशें वोगी रावता? तुम्ही सगळे एकठांय जावपाय. हेंकां हे आमकां वचून थंय आमी जेन्ना पिकअपा करता टॅक्सीवाल्यांकूय आडयता, बसीकूय आडयता. हेजेर कितें तर सोल्युशन जावपा जाय. आतां हेज्या फुडें वोगी रावपा ना. आतां आमी कलेक्टरा वयतले, कितें आहा ते कलेक्टरान आमी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2025 वर्सा गोमेकोत स्कल बेस सर्जरी युनिट सुरू जावपाची आस्त आसा. सुमार 10 कोटींच्या उपकरणांचो ह्या युनिटात आस्पाव आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीत हें ट्रिटमेंट फुकटाच जातलें खंय, हे विशीं गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान सविस्तर म्हायती दिली. This particular center, which is going to come up in SSB building, 7th floor, will be under the Department of Neurosurgery and ENT Surgery. We have the topmost neurosurgeon, Dr. Dev Pujari, also going to visit us. Dr. Ponraj will be with him, and then we have a Nishit Shah, who has already expressed his willingness to join us for this complex center. And Amin will be there, SOS. I call it SOS because he is such a busy man. Whenever we need him and when we need to do a teleconsultation, I think Amin will help us. Absolutely. And we are fortunate to have him as an expert to guide us in most of the complex cases. In ENT, we are taking Sai Spurti for as a consultant for this center. She will be coordinating with all these experts. So there are very important messages that we need to give to people of Goa. Message number 1 is that any complex surgery which we were not able to do earlier, maybe because of the restraints of skull base, we will be able to do it now with these expert doctors and expert team of doctors visiting us regularly. The people who have pituitary tumors, it is one of the complex subject where there are patients who just put on weight because of their adenomas in the pituitary gland, and it is so difficult to approach this gland from the brain itself. And in such cases, there is a direct approach to this gland, and there are many other complex diseases which Dr. Tiwari said very difficult to approach unless you have this facility. So on an average and in a large way, it is going to help a common man who cannot afford these costly surgeries in some of the big hospitals of this country. And hence I feel it is a big step forward in the Department of Health under the chairmanship of our Honorable Health Minister. We are not going to charge the patient. It is going to be the free of cost center, and already government has given us approval for almost 10 crores equipment which we are going to buy now and start the center. So I feel that this particular workshop is for the benefit of people of Goa and society at large. Skull base is a difficult area to approach surgically. Many different problems occur in the skull base. Sometimes due to trauma, which is very often seen in Goa, where the optic nerve is injured. Sometimes the CSF barriers, membranes are ruptured and they have leaking of CSF, making the person vulnerable for meningitis. There are certain tumors in the skull base. These are very difficult to access surgically because the brain has to be retracted and the corridor for surgical access is very narrow. The new development in this field is endoscopic skull base surgery, and Dr. Amin Kasam is one of the pioneers in the field, and Dr. Nishit Shah is one of the pioneers in this field in the ENT aspect. And this is an area where both the ENT and the neurosurgery department have to coordinate, because the success depends on the coordinated effort of both the teams. Now, Goa Medical College is trying to develop a skull-based surgery unit at the initiative of our Honorable Health Minister, Sri Vishwajit Rane. The first part of this endeavor is to create awareness about this and to develop the skills in the department. So, first we are having this anatomy demonstration program. Subsequently, we are sending some surgeons to different centers for training, and procurement of necessary equipment is on the pipeline.
and hopefully by the first quarter of 2025 we'll have a skull base surgery unit, and with the cooperation of Dr. Nishit Shah and Dr. Aman sir, we should be having a good skull base surgery unit in Goa Medical College. This new center interior skull base and all the Konkan region, I don't think any center have this facility. Now onward, Goa will cater these difficult diseases of brain and nose and behind the nose. This is going to help not just people of Goa, they will not have to travel far and long. With experts like Dr. Nishit Shah and Dr. Amin Kasam, if they would be coming here as operating faculty, the people of Goa and also surrounding areas will benefit from this skull base. I understand you're the oldest facility in Southern Asia, and I can see the excellence that's here, so please continue teaching. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. हळदोणा मतदारसंघातल्या खोरजुवे किल्ल्याचे नूतनीकरण अडकून पडला. 2021 टेंडर दिल्ले, काम पुरायेर पडना. पर्यटक येवन किल्ले भायर उडयल्ले चिरे पळोवन परत वयतात. काम कित्याक अडकून पडला ते आमदार कार्लोस फेरेरान पळोवचें. कंत्राटदाराचे कितें स्कॅम आसा जाल्यार आमदारान एक्सपोज करचें, थळाव्या RTI कार्यकर्त्यांनी मागला. हळदोणा मतदारसंघातलो खोरजुवेचो किल्लो हो फामाद असो किल्लो. कितल्याशाच वर्सां पयलींचो हो किल्लो आणि ह्या किल्ल्याक इतिहासीक म्हत्व आसा. खुबशे ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता ह्या किल्ल्याचेर मुद्दाम आवर्जून भेट दिवपाक वयता. 2-3 वर्सां पयलीं ह्या किल्ल्याचे रिनोव्हेशनाचें काम हातान घेतिल्लें, पूण आजून मेरेन ह्या किल्ल्याचे रिनोव्हेशनाचें काम पुराय जावंक ना. खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता आनी परते वयता आनी हो किल्लो हांगा बंद आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ह्या किल्ल्याच्या रिनोव्हेशनाचें काम पुराय जावपाक जाय आशिल्लें. गोंयांत अशे खुबशे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, अशे खुबशे किल्ले आसा जे आजून मेरेन त्याच परिस्थितीन आसा, त्या किल्ल्याचें रिनोव्हेशन जावंक ना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हो जो खोरजुवेचो फोर्ट आसा हो रिनोव्हेट करून लोकां खातीर हांगा उक्तो करपाक जाय. हो किल्लो जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी पळयला आनी आमी आतां व्हडले नेटार पळयले की किल्लो कोणाचो तो कळपाक. तर नेटार मारशात जाल्यार तेजेर येता हो भोसल्यांनी बांदलेलो किल्लो. तर किल्ल्याचो विशेशता जाली की हेज्या पयलीं न्हू आतां हेजो टेंडर जाल्लो, हेज्या पयलीं 2 टेंडर जाल्ले आनी तुमी दिसता हो कॉर्नराक पयलीं एकदम मोडलेलो होतो तेन्ना त्या टेंडराक रिपेर जाल्लो. आतां टेंडर जालो हेजो 17 नोव्हेंबर 21 टेंडर जालो आनी टेंडर जाल्लो 2,33,42,614 रुपया आनी तो तेणी बिलो येलो तेका दिल्लो 2,22,41,652 रुपया 70 पैसे. जेन्ना हो टेंडर जालो नोव्हेंबरान जालो आनी हो टेंडर जाल्लो 550 दिसांक, म्हणजे नोव्हेंबर 21 जाल्यार 22, 23 अर्दे 23 म्हटल्यार हो टेंडर सोंपलो. टेंडर सोंपोवन आयज 1.5 वर्स जालें. जाल्यार आमी जेन्ना पळयलें हेजी जी औकिकता कोर्ट सामकी बाद करून दिल्या. पयलो आसलो तो आनीक हेंच्यांनी डॅमेज केलो कोर्ट, जो आमचो फोर्ट आसलो हो डॅमेज केलो हेंच्यांनी. पयलो बरो आसलो आनी काम म्हणटा ते अजिबात जावंक ना, 5% काम जावंक ना. आनी जो टेंडर जाल्लो तो हेका आसलो रिस्टोरेशन आनी इलेक्ट्रीक वर्क म्हणून टेंडर जाल्लो. म्हणजे एका लायटी बिटी घालपाचो तो म्हाजे कडेन प्लॅन बीन आहा, लायटी बिटी घालपाचें कितें आसलें तेजेर प्रोविजन बीन, पूण कांयच जालें ना. आयज तुमी पळोवंक शकता बश्टे चिरे हाडले आनी उडयल्ले हांगा. आनी टेंडर वर्क सोडून आनीक 1.5 वर्स जालें. आनी जेन्ना पळयता आमी की हांगा लॉक मारला, आमचे लोक जावं ट्युरिस्ट येताले हो फोर्ट पळोवपाक, हो बंद करून दवरलेलो आर्कोलॉजी ऑफिसान. ब्लॅकलिस्ट जावंक जाय कॉन्ट्रॅक्टर. आनी आमचे मागणी तीच की हें पळय कितें केलां हें काम जावंक जाय. आतां जावंक ना म्हणटकूच कितें पळय तेणी आमच्या फोर्टाक तेणी डॅमेज केल्या ती तेजे कडल्यान रिकवरी करूंक जाय. आनी 2 कोटी आनी तो 41 लाख म्हणटकूच आमकां दिसलें पयलें कितें तरी भांगराचें घालपाचें म्हणून भितर, कितें तरी एक तर भांगराचें कितें ताका करपाचें आसा अशें दिसलें इतक्या कोटींचो म्हणटकूच. आनी ताका लागून ताका सेक्युरिटी बीन दवरल्या हांगा. पूण आतां हांगा पळयत जाल्यार फक्त गुणे हाडून उडयल्या. आतां पळय तेजें काम जावंक ना म्हणटकूच आमचें आतां म्हाजें फुडलें स्टेप की ITI घालून इचरप हेजें कंप्लिटेशन सर्टिफिकेट. मागीर तेणी एक्सटेंशन घेतलेलें टायम वाडोवन, मागीर पार्ट पेमेंट कितें जाला तो पळोवंक जाय. आनी तेणी तो रिवॉकूय केला तर तो टेंडर जाल्यार ते म्हाका पळोवचें पडटलें. आतां मागोवचें पडलें ITI. आनी म्हाजी एक मागणी आमचो लोकल MLA तेणी हेजेर मातशें लक्ष घेवचें, भर दिवची. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंटाचें काम आसता तेन्ना ऑपोजिशन कोण आहा पळय तेजी व्हडली जबाबदारी. गव्हर्मेंट कितें स्कॅमा पळय करता ती उस्तून काडप आनी ते गव्हर्मेंटाचे दोळे हाडून दाखोवप तुमी हें कितें करता आनी लोकांक दाखोवंक जाय.
आतां हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता, खूब हुशार आमदार आमचो, आमदार MLA जो आसा तो सिनियर एडवोकेट आहा, ताका लॉ कितें तो खबर आहा, तो कायदेशीर फुडें आहा. हांव तेजे कडेन मागता की कायदेशीर फुडली कारवाई कितें आसतली ती तेणी करची. हेजेर खोर्जुवे आमचो जो फोर्ट आहा, जो आमचो किल्लो आहा, तो 2 ते 2.5 वर्सां जाली बंद केल्लो आसा सरकारान रिन्युवेट करपाक म्हणून. तो अजून मेरेन तेंच्यांनी रिन्युवेट करूंक ना, ते केन्ना करतले, कित्याक लागून करूंक ना ते अजून मेरेन कांय खबर ना. केन्ना करपाक रावलात ते. थंय ट्युरिस्ट येतात वयतात भोंवतात आनी ट्युरिस्टांचो प्लेस खूब लायक, आनी हे केन्ना करपाक रावलात ते कांय खबर ना. मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमची बिचूस आनी बाकीचे सगळे कितें भोंवपाचें आसा तेच आमचे न्हू, किल्लेय आमचे आसा. हे किल्ल्याचेर हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालूंक जाय. हे केन्ना घालतली गव्हर्मेंट हे खबर ना. ते लॉक ना जाल्यार एटलिस्ट ओपन तरी करूंक दियात की ट्युरिस्ट येतात पळय तांकां भोंवपाक. बाकीचे सगळे आहात ते तुमी बाकीच्या जाग्यारूय आहात किल्ले ते रिन्युवेट करूंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. या सप्तकात तापमानात काय प्रमाणात स्थिरताय आसा. सप्तकाच्या शेवटा मेरेन हवामान सुकें उरतलें. तापमानात उणाव वा कसलो चड उतार जावचो ना. मंगळारा नितळ मळबाची शक्यता आसा, जे तापमान नियंत्रणात दवरपाचे नदरेन बरें आसा. IMDच्या म्हणणे दोनूय मालांनी तापमान सुमार 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियसा मदीं नोंद जातले. या वेळार आर्द्रता अजून चड आसा, देखून खास करून दनपारा खरी जाणविकाय 35 ते 40 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतली. हलक्या वाऱ्याक लागून कांय प्रमाणात सुटका मेळूं येता, जाका लागून गजाली थोड्यो थंड जावपाक मजत जातली. फुडले 5 दीस उरूं येता हवामान सुकें. फुडल्या सप्तकात नितळ मळबाचो अदमास. सोमारा फांतोडेर आनी राती धुकें. सोमारचे तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या नुस्तेमारी करप्यांक सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.